सोमेस्पराची सेवा करा 8:30 सोमेस्पराची सेवा करा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सवे आसो. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, आमी देवाची भुरगीं. देवान आमकां आपल्या सारकी केल्ली आसा. देव आमच्या काळजांनी आसा आनी तरी पूण आमी देवा सारकी आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी खोन्यांनी जावंक ना. आमी उत्सांबोळ आसा पातकाक लागून, आनी ही उत्सांबोळाय पातकाची आमी दुसऱ्यांचेरूय थापता आनी ताका बरें करचें आसतना ताकाय आमी आमच्या पातकाक ओडून घेता. आमच्या पातकांची दूख धरया, दोळे बंद करया आनी काळजांत आमचे हे पातक आमी कबूल करून जेजू तूं आमकां बक्षणें दी, हे भाशेन ताका आतां आमी प्रार्थुया. हांव पातकी सोडपडितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. मनान चिंतून कळोन विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकी केल्या. म्हजो प्राण, म्हजो प्राण, म्हजो बरो प्राण. ह्या पासून पटयोन सुद्दां सांगपाक नानी सगळ्या गुरुकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हणून प्रार्थना मागता. तकले बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पदितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. महिमा देवाक उसोदी आनी शांतीकाचें स्थान संवसारी सगळेस्परा देवा सगळींच्या भाया सोडपडितात देवा बापा. आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिवसता. तुज्या पवित्र पासत आमी तुका वाखाणटा. सुन्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकलेच पुता, सुन्या देवा देवाचे शरीर तूं संवसाराचें पाप करताय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसताय आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगली देवा बापाची मेहणी जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, आयज आमी हे आमचें सेंट कॅथेड्रल आसा न्हय, ताचे समोर पिल्ल्या तेच देव मंदिर जावन आसा. तर समर्पणाचे वार्षिक समोरण आयज आमी ताचो उगडास करता. ते केन्ना बांदून घडलें
1562 वर्सां स्टार्ट केली, सुरवात केली आणि 1652 वर्सां ते बांदून झाले. 90 वर्सां लागली. 1640 वर्सां ते मंदिर देवाक भेटयलें. तो त्या दिसा ताचें समर्पण खरेपणी जालेलें आसा. आनी हे मंदिर पळय आसा तें कोणाचें आमचो पळय बिस्म आसा ताची ती गोच. तो हांगसर रावना, तो पणजे रावता, पूण आदीं ते हांगसर रावताले. मागीर हांगसर ते पळय एपिडेमीक आयली, जोडेक लागून लोक मरोंक लागलो, तेन्ना सगळे भायर गेले. मागीर परतून ते आयले हांगसर. हे भाशेन ते समर्पणाचो दीस आयज आमी सुमरवता. तर ही आमची गोंयची इगोर्ज सगळ्या इगोर्जां परस व्हडली ती, आनी आसियाकूय ही व्हडली म्हणून मानतात. तर आमी ही मागणी आतां घेवया आनी तुमची मागणी आतां आमचेर दवरात. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, ह्या तुज्या पवित्र मंदिराच्या समर्पणा दिसाचो वर्सान वरोस तुजे कृपेन आमी उगडास करूंक पावता. तुजे पोरचेची मागणी दोयन आयकून घे आनी ह्या मंदिरांत तुका खरो मान दिता तसली सेवा करूंक आनी तुजी सोडवण सुबापणान जोडूंक आमकां फाव कर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आतां देवाचें उतर आयकतना आमचे बरोबर हांगसर फादर जोवितो डिसूजा आसा आनी फादर एलांको बसा. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, नीत सांबाळात आनी प्रमाणीतपणान चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हज्या प्रमाणीतपणान उक्तापे जातले. सर्वेस्पराची सेवा करूंक, ताच्या नांवाचो मोग करूंक, ताची चाकरी जावंक, भक्तीन ताच्या पांयां पडात. ते पोरके मनशान म्हणजे 7वो दीस बसचो नासतना पाळात. इतल्याकूय म्हजे पवित्र दोंगरार पावयतलोय. हांव ताका म्हज्या मागण्याच्या घरांत संतोशतलो. ताचे होम आनी योद म्हजे वेदी मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या घराक सगळें पोरजान मागण्याचें घर म्हूण वळखतले. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. हांगा मनशां मदें देवान ठिकाण केला. परतून म्हणुया, हांगा मनशां मदें देवान ठिकाण केला. सर्वेस्पराच्या आंगणान रिगूंक म्हजो आत्मो आवडेता, अंतरेकता. म्हजें काळीज आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उल्हासता. जबाब, हांगा मनशां मदें देवान ठिकाण केला. तुजे वेदीचेर दरबाराच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा, गिरबोजांक पर्यान मेळटा बिरार आनी पाकोटल्यांक पिलांक काडूंक आयतो आसा गुंटेर. जबाब, हांगा मनशां मदें देवान ठिकाण केला. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी, दीस रात ते तुजी वाखाणणी करीत आसात. आमचेर नदर घाल देवा, आमची राखण कर. तुवें मागलोल्यांक
सांबाळ. जबाब हांगा उंचा मध्ये देवान ठिकाण केला. आनी खंयसरूय 1000 दीस काडचे परस तुजे आंगणान एकूच दीस रावूंक मेळ्ळ्यार उदीक व्हडलें भाग. पापयांच्या तंबूंनी बिराक घेवचे परस म्हज्या देवाच्या घराण्याच्या उंब्यार पांय दवरूनच हांव अदीक बागी. जबाब हांगा उंचा मध्ये देवान ठिकाण केला. सुवर्तमानाक उबी रावया. सवेस्पर अशें म्हणटा, हांवें हें घर विसलां आनी तें पवित्र केलां. म्हजें नांव थंय थोपपाक सदांकाल. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. जुआवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दुदेवाची प्राचिताची परब लागीं पावली. जेजू जेरुसलेमाक गेलो. देव मंदिरान बैल, शेळयो आनी पारवे विकतात ते आनी सौकार आपल्या वेपाराचे मांडार बसलोले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयेची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक शेळयांक बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सौकाराचे दुडू ओतयले आनी तांचे मान उमटिले. पारवे विकतल्यांक ताणें म्हटलें, हें सगलें हांगासरलें काडात आनी म्हजें बापायचें घर तुमी वेपाराचें घर करिनाकात. तुज्या घराच्या मोगाक हांव लासतां अशें बरयलोलें आसा म्हूण ताचे शिसांक तेन्ना उगडास आयलो. जुदेवांनी ताका म्हटलें, अशें करून तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां प्रतिपाळ केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हटलें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय? पूण तो आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेल्यांतलो जिवंत जालो तेन्ना ताणें अशें म्हटलोलें म्हूण ताचे शिसांक उगडास जालो आनी जेजून उलयलोल्या उतरांचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर तांणी विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी देव मंदिराची खबर पयल्या आनी दुसऱ्या वाचपांतल्या शुभ वर्तमान आमी आयकलां. आनी जेन्ना आमी देव मंदिराची खबर आयकता आमकां दिसता देव मंदीर ही फातराची बांदलेली आसा, तीच देव मंदीर. पूण जेजू आयज आमकां शुभ वर्तमानांत सांगता, न्हय तीच न्हय देव मंदीर. वय देव मंदीर जायच आमकां मेळटो. देव मंदिरान मागीर भक्तीन आमी जे मागणें जाता तातूंत आमी वांटो घेता. पूण हें देव मंदीर आमी दोन एकले देवाचें देव मंदीर जाता. तेंच जेजू आमकां आयचे शुभ वर्तमानांत उगडास करता. तो जेन्ना भाग्यवान फ्रांसीस हावेर हांगा गोंयांतूच न्हय हांगा भोंवतणी देशांत तशेंच मालाका, जापान गेलो, थंय गेलो. पयले फावटीर जंय तो गेलो तिका देव मंदीर नासलें. तो रायत जेन्ना शुभ वर्तमानांत पयले वाचपान आमी देव मंदिराची खबर आयकलां. भाग्यवान फ्रांसीस हावेर जेजूचें देव मंदीर लोकांक भोंवतणी जालो. न्हय फातराचें पूण जिवे देव मंदीर तो जेजूचो
लोकांक भोंवतणी जालो जेन्ना तो बोटीर आसलो गोंय येवपाक थिंगासरूय जेजूची बरी खबर तांकां सांगून कोणाक दुयेंस आसलें तांची तो कुयदाद घेतालो तो तसो तो जेजूचें देव मंदीर थिंगा जालो जावं दर्या देगेर कित्याक तामिळनाडू ते वटेन दर्या देगेर केरला थिंगासर दर्या देगेर खुबशे लोकांक ताणें भावार्थ दिलो थंय तो भोंवलो देव मंदिरान वो जेन्ना तो हांगा आयलो सेंट पॉल कॉलेज आमी जाणा हांगासर आसा ताचो आर्क आसा आतां कॉलेज ना थंय ताणें राव येतालें ना पूण थंय रावंक ना एक लेप्रसी घरांत तो रावलो आनी तें जालें देव मंदीर थंय तो लोकांची सेवा करून जेजू हो भक्तीन तो जेजूक पळयतालो आनी लोकांची सेवा करतालो तर देव मंदीर फकत फातराचेंच न्ही पूण देव मंदीर जंय जंय लोक आसा आनी हांव जेजूची बरी खबर परगट्टा तो जागो जाता देव मंदीर तशेंच आमी पयले वाचपान आयकलां देवाच्या मंदिरांत सगळीं जाणां एकठांय जाता तर आयज आमी सगळीं जाणां एकठांय जाल्लीं आसा ह्या देवाच्या देव मंदिरांत सांत फ्रांसीस शावेरांनी तशेंच केलें आपल्या जिवितांत सगल्यांकूच एकठांय केली तेणें पळोवंक ना जात कात कसलो धर्म तो जाणा आसलो जेजून म्हाका आपयला आनी जेजून म्हाका ही पोथी दिलोली आसा ताची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक तर हांव नेटान उर्बेन वचोन ही बरी खबर परगट्टलो कोणूय बी जावं देवाची बरी खबर हांव परगट्टलो आनी हेंच तो करून पावल्लो खंय खंय भोंवलो ते बरी म्हणल्यार जापानान मलाकाक त्या जापानाक थंय सगळे बुद्धिस्ट आसले थंय वचोन जेजूची बरी खबर तो परगट्टा तशेंच आमकां जणेतल्यान तें आमंत्रण जेजूची बरी खबर न्ही फकत कोण क्रिस्तांव आसा पळय तांकांच हांव बरे भशेन लेखतलो ना हेरांकूय बरे भशेन तांकां न्ही फकत उतरांनी जेजूची बरी खबर परगटूंक पूण आपल्या कोन्यांनी आमी भोगसण्याची मनशां जावन आमी मोगाची मनशां जावन मोगाचें पुण्य करूंक आमकां तो हुस्कायता जेन्ना आमी देव मंदिराची परत समोरुंकता तिसरें म्हटल्यार तो गरिबांक पसत भावुरलो जंय जंय अन्याय जाताले थंय थंय ताणें आपलो आवाज उखल्लो पळय हांगा पोर्चुगीज आसले पोर्चुगीज हांगा आसले तेन्ना गरिबांचेर खूब अन्याय करताले ते वेळार तांणी शावेरी तांचे विरुद्ध रावन गरिबांक कसो तो एक रावन तांकां देवाचो देव मंदीर कसो जालो तांकां दाखोवन दिलें की आमी न्ही फकत एक फातराच्या देव मंदिरान आमी देवाक सोदता पूण दर एकल्या मनशाच्या भितर आनी जंय जंय अन्याय जाता थंय थंय तो उबो रावलो पोर्चुगीजांचे विरुद्धूय तो उबो रावलो तरी आसतना पोर्चुगीजां वरवीं तो हांगा आयिल्लो पूण तरी ना जे देव सांगता पळय ते प्रमाणे जावंक जाय आनी जंय थिंगा नीत ना थंय हांव कशे भशेन जियेतलो ताच्या लागून सदांच तो नीत करपाक भावुरलो चवथें म्हटल्यार देव मंदिरांत आमी मागणी करता सांत फ्रांसीस शावेरी आपल्या जिवितांत देवाक रिगून रावता कित्याक जेन्ना आमी देव भक्ती करता तेन्ना आमचें जिवीत बदलता ताचें जिवीत देव भक्ती वरवींच बदललें ताका आमी जाणा कशे भशेन सांत इनास लोयला जो स्थापना जावन आसा जेजूत संस्थेचो तो कसो वावुरलो सांत फ्रांसीस शावेराक उतरां सांगूंक ताचें जिवीत बदलूंक आमी ती फामाद उतरां खूब फावटी आयकलां तर आयज ती हांव परत तुमकां सांगना पूण आमी ती जाणा तर आमकां ती आयज उगडास करता आमी ते भाशेन आमचें जिवीत बदलूंक जाय आनी जेन्ना आमचें जिवीत बदलता आमी एक फातराचें देव मंदीर उरना आमी एक जिवे देव मंदीर जाता देवाची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक आनी पांचवें म्हटल्यार सांत फ्रांसीस शावेर आपुणूच देवाचें देव मंदीर जालो कित्याक जेन्ना तो चायनान वचून सोदतालो भावार्थ परगटूंक थंय तो एकटोच एकसुरो उरलो एक कंपेनियन आसलो तेज्या बरोबर पूण आनी कोणूच ना आनी त्या वेळार तो जेजूक लेगून रावलो आनी जेजूक लेगून रावन आपली ही बरी खबर म्हाका हे चायना देशांत परगटूंक जाय म्हणून हांव थिंगा आसतलो आनी तो रावलो आनी तो रावन शेकी ती बोट येवपाक आशिल्ली तेका व्हरोन ती येवंक ना आनी आमी जाणा तो थिंगा सनशायन आयलँडान तो मरता पूण ताका ती उर्बा आसली खोशी आसली थंय वचून जेजूची बरी खबर परगटूंक आनी मागीर खूब सेकड्या उपरांत खुबशे जेजूत पाद्री थंय गेले आनी जेजूची बरी खबर ते परगटूंक लागले सो जेन्ना आयज आमी ह्या देव मंदिराची परब समोरुंक आसतना आमी उगडास करुया वय फातराचें देव मंदीर आमकां गरजेचें कित्याक आमी बरोबर येवन भक्ती करता आमी सगळ्यांक वांटो घेता पूण जेन्ना मीस सोंपता फादर
इमान आशिर्वाद दिता तेन्ना आमकां घरा वचून तेन्ना तो म्हणटा तेन्ना आमकां तो ग्रास करता जेची बरी खबर आनी दुसऱ्यांक भरगोटूंक जाय तर आमी हेची देव मंदिर जावंक जाय आमचे भोंवतणी आमचे उतरांनी आनी कोन्यांनी जे पयलीं सान फ्रांसीस शावेर जालो दर एका मनशाक कित्याक आमचे पुर्वज दुसरे धर्माचे आसले मागीर शेकी भावाती जाले म्हणजे क्रिस्तांव जाले आनी हो भावात ती धरून ते जियेले आनी तो आमकां दिलोलो आसा तर आतां आमी म्हणूंक जायना आमचो पुर्वजाचो भावाट दुसरो आसलो तर आमी तो ना आतां आमी खुशालपणी आमी क्रिस्तांव जाल्लेले आसा तर खुशालपणी आमी क्रिस्तांव भावाट दुसऱ्यांक वांटूंक आमच्या उतरांनी आनी कोन्यांनी सांत फ्रांसीस शावेराचे मोदोवचे जेजून आमकां आदार दिल्या पुरो म्हणून मागुया आमेन. Jabedinan Pauno, Supreme Biram, आमचं भावार्थाय समोर स्वतमंता देवार स्वतःचा बापा सरकारने किती विचार असणारा आणि जेजू ख्रिस्ताक त्याच्या किराचकिताक आमच्या सुन्याक तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भ सांभाळलो आंतवारमध्ये थांब झळवलो पांच प्लेटकाक आणि कोश असले ताका कुसाक जोडलो तो मेलो आणि ताका लिखी दिलो तो मेल्ल्यामध्ये घेवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो स्वर्ग उदिकाराक देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय ताण जिल्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो स्वतमंता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सुबे भक्तांचे एकता आत्म्याची बक्षणे कुडीचे जिवन करून शासनाची जुगी आमेन. जेजून आमकां सांगला की तो आमच्या काळजांनी जियेता देव ही हा सगळ्याक आसा आमच्या काळजांत आसा परिसरांत आसा सृश्टीत आसा सगळ्याक आसा आमच्या निवडलेल्या पत्नीक गुरू तांचे बरोबर आसा आमचे सरकारी जे निवडलेले तांचे बरोबर आसा हांगसर पांय माय आसा तांचे बरोबर आसा सगळे जे फुडाकार दितात तांचे मदें तो आसा आमी मागया ताका हाजीर जावन ताचे पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान ताची उतरां कोन्यो चाल दुसऱ्यांक ताचेंच जिवीत परगटूंक आनी ताका सगळ्या जाणांक ताच्या माय मोगान बाळगून दवरूंक ह्या पासून आमी मागया भुरग्यां पासून मागया तरणाटी भुरगीं आसात आनी तांकां देवान राखचें सांबाळचें म्हणून कितलीं जाणां भुरगीं धाकटुलीं जल्माकूच येतात तीं दुयेंत आसात हॉस्पिटलांनी एकदम पेरीक आसा ह्या भुरग्यां पासत आमी मागया तांचे माय पाय पासत कितलीं तीं दुख्खांत आसात कित्याक देणें दिल्लें आसा आनी पयलेच सुरवातीकूच सान त्या भुरग्याक आनी ताका इतली दूख भोगता तुमी ह्या सगळ्यां पासत मागया जाणटे आमच्या सगळ्यां पासत मागया भुरगीं आसतना सगळ्याक वचोंक जाताले आतां जायना आमकां सगळ्या जाणांक आमच्या मागण्यांत दिल्या आनी खूब जाणां दुयेंस जाल्लीं आसा तरेतरेचीं दुयेंसां आसात ह्या दुयेंसांनी आमी भियोंक फावना हें सगळें दुयेंस जेजू तो आमचे सगळ्यांचा ताका स्पर्श करून दिवया कित्याक भावार्थान तर आमकां तो स्पर्श करीत ताचो हात लायत ताचें जिवीत आमचे भितर घाल आमचें जिवीत सगळें बरें जातलेंच आनी पिकोवणी मेळोन आमी ताका सगळो गोतार्कां दीत रावतले तर तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत दवरात आनी आतां आमी बापाक ही सगळी मागणी बांदया जेजू क्रिस्ता ताचे पुता वरवीं आमेन. C19 G19 Thank you.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुपुदितात देवा बापाक मानता तशी जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा, तुवें हें तुजें घर तुजे पवित्रतायेचे मोहिमेन भरलें त्या दिसाचो आमी उगडास करता आनी आमकांच तुका सदां मानवता तशी बरी कर म्हूण मागता तुजे पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची गालचा उतारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिवासुया. सर्वेस्परा, पवित्र बापा, सोरपुदितार आनी शासनाच्या देवा, सोरकालीन सोरतायन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासून पाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मनाक हें दिसतें घर बांदूंक तुवें आमकां उदारपणान फाव केलें. हांगा तूं तुजें शीम सोडून वेतल्या तुज्या वाटसुऱ्या कुटुंबाक थांबून आसतना तुजे कृपेचो आदार दिताय. तुजे आनी आमचे मदें एकवट आसचो म्हूण तुवें अगणीत जाणवायेन आनी मोगान येवजिलें. ताची तूं ह्या घरांत विचित्र संस्कारांनी खुणा दिताय आनी तो खरेपणी घडून हाडटाय. कित्याक हांगा तूं जेव्या फातरांचें तुजें मंदीर बांदीत आसाय आनी शेकांचे पृथ्वीचेर जेजूची गुडार कूड आमची पवित्र सभा विचित्र तोरेन तूं वाडयत आसाय. हे परी सर्गीच्या जेरुसलेमान ती शेवटी संपूर्ण जावन आमकां तुज्या शांतीचें दर्शन भोगूंक मेळटलें. देखून आतां सगल्या देवदूत आनी भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचे मंदिरांत तुज्या थोरपणाची आमी स्तुती गायता. पवित्र 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 देवाचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भगवान तूं सगळी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नामी येता ताका जय. तूं सगळी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश करून सुचोवपाच्या आदीं जेजून उलो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोबेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी शाश्वीत करोराचें रगत पातकाचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गूण परगटुया. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता
आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सगळ्यांची काल्स तुका समोर दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटेल्या आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवान बापा फिलिपिनियन सीमा आमचे गोंडी बापा सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्ल्या त्या आमच्या भावा भयणीची कागद कर. तांकां आनी श्रेश्ठगतीन मेलेल्या समेस्तांक पोलजोडीक मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय संगाती निर्मोल पोती भाग्यवान जुजे भाग्यवान दौलतां सर्व काळी तुका मानवल्या हे सगळ्या भक्तां बरोबर सांत फ्रांसीस शावेरा बरोबर शास्त्रीय सुखाक आमकां वांटो दी. तांचे संगाताची महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. जेजू आमच्या काळजांनी आसा आनी आमी जेजूच्या काळजांत आसा. सगळी आमची इंतेसां मागणी मनांत काळजांत धरून न्हयच आमचे पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमचे शेजाऱ्या पाजाऱ्या पासत आमचे फिरकोजी पासत आख्खे गोंयचे पवित्र सुबे पासत आमच्या गोंयकारां पासत आमच्या देशा पासत आनी संवसारांत आसा ते सगळे आमच्या भयणी भावांक एकवटान हातान धरून कित्याक सगळीं जाणां जेजू सोबे आसा आमी ताचे सोबे आमी जियेता भोंवता आनी आसा. हो एकवट ताचे सोबे आमी घट धरया ताचे पवित्र आत्म्यान भरोवन सगळ्यां पासत आतां आमी मागया आनी म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मुक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां. सर्वेस्परा सोब वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सुगुंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाचें नोतरेकता तर आमकांच्या उदार कपुतीन सर्व पातकांतली सुटोळ्यांचो आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे धरून दिता कळे आनी आतां आमकां सर आंगारा आशिल्ल्यान तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुर्शे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनान. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटान आनी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या काळजांतल्यान म्हाका वळख. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां शासनाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोब मानता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेता. ह्या वेळार भोव मुलीक महासुखत म्हज्यान शेवूं जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेळ मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटाव
तुझे सोशिलो खर्चूक मला कधीच देऊ नका. आमेन. D29 म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या 29. Hosanna
तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मा तुमचे भितर वस्ती करून आसा. देवाचे मंदिर पवित्र आणि तुम्हीच हे मंदिर. जेसू आरकाणी दिनवास तुका कित्याक देवाचो पूत आणि आमच्या काळजांनी तुमची येताय. बाप तुझे सोबे आसा आणि तूं बापा सोबे आसा आणि तुम्ही दोगूय आमचे बरोबर आसा आणि तुजो पवित्र आत्मा आसा. केन्ना व्हडलें देणें हें आमकां सगळ्यांक. तर आमचें जिवीत खरेपणी तूंच बदलून काड. तुजे सारकें तें अदीक कर आनी तुजें खेरीतपण जें आमचें सोबें आसा तें जिवंक तूं आतां आमकां कृपेन वत्ताय आनी तूं आमकां आदार आनी बळ आनी घटाय दिताय. आर्गां दिनवास महिमा वाखाणणी तुका जेसू. मागुया. स्वर्गीच्या बापा, ह्या परबे दिसा पवित्र रितींनी आमी तुजी भक्ती केल्या. तिचो आमच्या आत्मीक फायदो मेळटा म्हूण आमी वळखता. ह्या तुज्या घरांत तुवें आमकां दिल्लो संतोश आनी आशिर्वाद घेवन आमी आतां आमचे जण एकल्याच्या घरा वेता. तुज्या आशिर्वादाचो फळ आनी काळजाचो संतोष सदां सांबाळूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी सोदपुतीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. म्हजे बरोबर म्हणात हो फाटल्यान म्हणात. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या काळ मोगान तुझे काळीज सगळेच लासताले देखून जेजूचे नांव आनी सगोणेची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तो जीव जळोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गांत मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसून दिना. ह्या तेणे पासत आमी तुका दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमकां खूब देण्यांनी भरलेली आसा. दिनवासूक आमी आयिल्ले आसा. मागलेले ते आमकां मेळ्ळे म्हणून हे खात्रीन भरवशान भावार्थान आमी सगळीं देणी स्विकारलेली आसा. आमी आनीकूय जी मागणी आसा ती आजून व्यक्त करूंक ना. ती आमी ताका सांगया. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटा. आमेन. Oh
पयले सुवातेर आमची बायल फाबियोला तिका हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या आमचे बरोबर येवन देवाचें गायन तिने आसा देव बरें करूं. त्या भायर हांगसर आदल्या दिसा आमचे बरोबर येतात आनी हांगसर सफाई करतात त्या सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. जाणी माटोव केल्लो आसा तांकां आनी जाणी ती सगळी बंदोबस्त केल्ली आसा आनी आमचे वॉलंटियर्सूय तातूंत आसात तांकां सगळ्या जाणांक हांव दिनवासान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे बाय हांगसर बेलशे ते वावुरता ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. आमचो भाव हांगसर हुगो आनी हेर आमचे भाव आसात ब्राजील आनी बाकीचे तांकांय देव बरें. सिस्टरी आमच्यो आसात तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ती तो बस घेवन हांगसर येतात सगळे हो वार बरे भाशेन फुडें व्हरोंक आनी आमकां खोलायेन जेजूचो अनुभव करप. फादर आमचो जोवितो आसा तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ताणें आमकां देवाचें उतर पळोवटलेलें आसा आनी आमी ताका दिनवासता. ते भायर हांगसर तरेतरेचो भाव सगळीं जाणां करतात. तुमचें नांव सगळ्यांची काडिना तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तर आमी जाणो थोड्या दिसांनी हो ट्रायल बुधवारा दीस सिजीचो बुधवार आसतलो आनी प्राचिताचो काळ सुरू जाता. आमी सगळीं जाणां जाणो 4 तीर्थान सायबाची नोयना स्टार्ट जातली. 6 तारखेर फुडल्या म्हयन्याच्या त्याच वेळार हांगसरूय मीस आसतले. आमची मिसां हे भाशेन आसतली तिचो 6, 7, 8 आयताराचे म्हण हितून 9-15 इंग्लीश भाशेन आसता. पूण हांगसर आमी 10 वरांचेर घेतलेले आनी 9 वरांचेर आमचो नायट तिर्स स्टार्ट करतले. आमी तिजोरी तिर्स करता. जून म्हयन्यान सावन पाप साहेबान आमकां सांगलें पळय संवसारान इतली उचापड आसा आनी इतलें चलता, शांती ना, घराब्यानी ना, देशा मदें ना, सगळ्याकूच तोडमोड. मागणें करात. फातिमा सायबानी त्या भुरग्यांक सांगलेलें तिर्स करात म्हणून. मागात मागात मागात. ताका लागून आमी खूब मागणी 4 बिस्तेर आमी तिजोर घेता, रुजाय घेता 8:30 ते 10 पर्यंत. आनी हांवें सगळ्या जाणांक सांगलां जी कोण आमचे बरोबर एक खूण करता ताचें नांव बरयपाची. ती आयिल्ली आसा हिंचे फेकोजितली हिंच्या वाड्यान आनी तांचो नंबर 13 मायाचेर जावन आसा फेस्त फातिमा सायबणीचेर. त्या दिसा आमी सगळ्या जाणांक आपयतले. हांव त्या दिसा हांव तुमकां एक कौंत आनी एक देणी दितलो आनी सगळीं जाणां आमी तिजोर खतखतीत मागणी करुया. तर हे भाशेन हें हांवें येवजिल्लें आसा. तो तुमचो नंबर आसलो की ना तुमकां मागीर सगळ्यांनी दाखयल्या. वो तिर्स पळय आसा तो तुमकां तिजोरी मेळटलो. त्या भायर ही उतरां पळय आसा ती सगळीं तिजोर तुमकां मेळटली. आमी धाडटले तुमकां. तर हे भाशेन आमी खतखतीत मागणी करुया आनी तुमी कोत्ता. आमच्या ब्रदर एल्ड्रेडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तो आमकां खूब उर्बेन बोत्ता आनी आमकां जेजूच्या एकवटान दवरूंक तो मदत करता. त्या भायर तर आतां आमी सगळीं उबी रावन आतां कितें करया. ह्यो कदेली तुमच्यो आसात त्यो एकठांय करात, सायडीक दवरात. कोण पळय मातशें तारून आसा तांच्यान ती व्हरोन भितर दवरूंक जाता. कित्याक आमकां थोडी मदत जाय. आदार तुमी करतात म्हणून तो नाट्य आसा पळय तांच्यान करूंक जाता. आयज हांवें तांकां हे पळय आमचे भाव हांगसर पाव आनी लाडू आनी कितें दिताले ताका हांवें सांगलें भायर करात म्हणून. कित्याक खेळ तितली जावचें ना. तिचो मागीर उणें जातलें. आनी हांगसर आमी तुमकां बेसांव दिता मागतान ह्या तेलान. तर तुमच्यान मागीर बेसांव घेवन भायर वचूंक जाता. सगळीं आतां उबी रावया. त्यो कदेली तुमच्यो सायडीक दवरात.